बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोरीस्पोत तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सव्य आसूं. प्रितेच्या बनी भावनो ह्या दिसा खातीर देवाक दिनवासतना सदांच आमी ताचें बरेपण अनुभवूंक आनी ताचे नीज गोवायसांक ह्या समाजान जायतल्या वायटांचेर आमचो थाळो उबारूंक स्वताक गोवायसांक ताची कृपा आनी बळ ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. तशेंच आयज आमी टिचर्स डे सेलिब्रेट करता. सगळ्या आमच्या शिकोवप्यां पासत मागुया जी आमकां आदी शिकयल्यान आतां शिकयतात तांचे पासत आमी मागुया. सगळी आमची मागणी बापाक ह्या मिसाच्या बलिदानांत उबारुया आनी हे पवित्र रितीन फाट परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काल सांतान तुका दोतोल्यांक बक्षण दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोमयाक काकुतकोर. सोमयाक काकुतकोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ताक काकुतकोर. क्रिस्ताक काकुतकोर. आमचे खातीर तूं देवाचे उजव्याक बसलाय. सोमयाक काकुतकोर. सोमयाक काकुतकोर. सर्वपदिरात देव आमची काकुत करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवं. आमेन. मोहीम देवाक उंच स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सगळ्यांच्या राया सर्वपरितां देवाक आमी तुका नमस्कार करताव. आमी तुका दिन वाचताव. तुज्या तोर वैभव पासत आमी तुका वखाणटाव. सोमया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुताक सोमया देवा देवाचे शेणी तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकुत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलो सुपवित एकलो ईश्वर एकलो सुपरमेश्वर. आमेन. प्रार्थया. देवा आमच्या मोगाल बापा तुज्या देण्यान आमकां सोडवण मेळटा आनी आमी तुजी आपणायलेली भुरगीं सांग पावता. तर आमचेर तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजी ढाल दिश्काल. जेजूचेर आमी भाट दोत्तां देखून खरी स्वतंत्रताय आनी शासनाच्या जिविताचें दायज आमकां फाव कर म्हूण मागता. आमच्या सोमयाची पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवत उरयता शासनाच्या शासनाक. आमेन. इसायास प्रवादाचे पुस्तका वेलें वाचप. भिवकुरी काळजां म्हणात धीर घेयात भिवू नाकात. हो पळय तुमचो देव येता. सोद घेवंक तो येता. देवाचें फारीकपण पावता तुमकां सोडूंक तो येता. तेन्ना कुड्ड्याचे दोळे उगडटले आनी बेऱ्याचे कान उक्ते जातले. तेन्ना मेरवां भाशेन तोटे उठटले आनी मनशाच्यो जिब्यो संतोशान गायतल्यो कित्याक ओरोण्याक उदक व्हांवता. करपल्ल्या गांवांत जोरी फुट्टात. सुकी खोड्डी जमीन एक तळे जाता. तातल्यो भूंय जाता उदकाच्यो झोरी. देवाचें उतरें. देवाचे वडकार. ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सगळ्यांनी एकदां म्हणुया. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर.
सर्वेस्पोर सदांच खऱ्या उतराचो दुमाळो भोगतल्यांक खातीर तो न्हीद करता, भुकेल्यांक तो ग्रास दिता, कोयद्याच्यो साखळी सर्वेस्पोर तोडून उडयता. जबाब: ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्पोर कुड्ड्याचे दोळे उगडटा, भागवलेल्यांक नितीन उबी करता. सर्वेस्पोर पोरक्यांक राखता, अनाथ भुरग्यांक आनी विधवांक सांबाळटा. जबाब: ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. बऱ्या मनशाची सर्वेस्पोर अपुरबाय करता, पूण पातक्यांची पावलां तो घुस्पायता. सियोनाचो पिणकेचे पिणकेक तुजो देव, तसोच सर्वेस्पोर राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. जबाब: ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. भाग्योन जाकोबाचें चिटी वेले वाचप. म्हज्या भावा भयणीनो, मोहिमेवंत सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर भावात दवरून 2 तोरांनी लोकांक वागय नाकात. भांगराची मुदी आनी नाजूक सोबीत न्हेसोवन घालून एक गिरेस्त मनीस तुमचे भितर सरलो म्हूण सोजमात. तसोच बोंदरा न्हेसलेलो एक गरीब मनीस थंय पावलो आनी नाजूक सोबीत न्हेसोवन घालूंक आसलेल्याक तुमी अदीक मान दाखयलो आनी ताका अशें म्हणलें, ह्या मानाच्या जाग्यार तूं बस आनी त्या गरीब मनशाक तूं थंयच उबो राव. वो खाला म्हजे पांयचे म्हणे लागीं बस अशें म्हूण सोजमात. अशें करून तुमचे मदें भेट आनी वेगळोचार तुमी करता की ना आनी खोटे निर्णय दिवपी मुन्सिबीदार तुमी जातात की ना. म्हज्या भोवमोगाच्या भावा भयणीनो आयकात. भावांतल्यान गिरेस्त जावंक आनी आपणाचो मोग करतल्यांक राजवटकेचे दायजी करूंक जी कोण संवसारा प्रमाणे गरीब तांकां देवान वेंचून काडूंक ना जायत. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. जेजू स्वर्गा राज्यांत शिव वर्तमान परगडटालो आनी लोकां मदें सगळ्या जिन्साचो पिडा रोग बरो करतालो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू नव्यान तीर प्रांतान भायर सरून सिदोनाचे वाटेन डेकापोलीस प्रांतान मोडल्या गालिलेयाच्या दोर्याशी आयलो. तेन्ना कोण एकल्या बेऱ्या मन्यान ताचे सोशी हाडून ताचेर हात दवर म्हूण लोकांन मागले. आनी जेजून लोकां मदलो ताका कुशीन व्हरून ताच्या कानांनी आपली बोटां घाली आनी आपली थिंपी काडून ताचे जिबेक लायली. मागीर स्वर्गार दोळे उबारून सुस्कार सोडलो आनी म्हणलें, एफेता म्हणजे उक्तोसा. म्हणटा म्हणसर ताचे कान उकडले आनी ताचे जिबेचो बांद पास सुटलो आनी तो सारको उलोवंक लागलो आनी कोणाकूच सांगिनाका म्हूण जेजून ताका फरमायलें. पूण जितलो तांकां तो फरमायतालो तितली ओदीक ती परगडटाली आनी तितली ओदीक अजाप जावन म्हणटाली, आनी सगळें बरें केलें. ताणें बेऱ्यांक कान दिले आनी मोन्यांक जीब दिली.
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने भकारणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भणी भावानो, जेन्ना महायूग दुसरें चलतालें तेन्ना आख्या संवसाराचें निसंतोण जाल्लें आनी जर्मनी देशान सगळेंच कोबार जाल्लेलें. एक इगोज आसलेली, इगोज सारकी मोडून कोबार जाल्लेली. फकत बेश्टी तोर कशी आसलेली पळय तेन्ना थंयसरल्या पादिगारान इगोज पोत्तून बांदली, आसा तशीच बांदली. आनी थंयचो जेजूची इमाज आसलेली, कुसार केलेल्या जेजूची इमाज आसलेली. ही इमाजीचे जेजूचे हात आनी पांय नासलेले. तशीच ताणें ती कुसार इमाज दवरली. पळय तेन्ना लोकान फादराक म्हणलें, फादर, जेजूचे हात आनी पांय नात, कितें तरी करया, हात पांय घालया. पळय तेन्ना फादरान ताका म्हणलें, गरज ना, यू आर जेजसीज हँड्स अँड फीट. तूं जेजूचो हात आनी पांय. प्रितीच्या भयणी भावानो, क्रिस्ती पोरसा कशी आमी सगळीं जाणां जेजूचे हात आनी पांय. आनी दुबावेरेंत जेजूचे हात आनी पांय म्हणटोच आमच्या जिवितांतल्यान आमी जेजूक परगटूंक खोजेचें. आयच्या वाचपाचेर नदर मारुया. आयचे पयलें वाचप इसायास प्रवादी इस्रायल पोरसा जी गोलामपणान भोगताली पळय तांकां एक बरवासो दिता. देव येतलो, तुमकां सोडूंक येतलो, परतून तुमकां नव्यान बरें जिवीत तो तुमकां दितलो, तुमकां बऱ्यो बऱ्यो वस्तू तो तुमकां फावो करतलो. आनी खरेंच तोच देव इस्रायल पोरचेक मेळूंक येता. हेच कितें बसायलेलें उतर इसायास प्रवाद्यान जेजू वरवीं शांती जाता. आनी पळय तो जेजू कोणाक बरो करता काय? बेऱ्याक आनी मोन्याक. उलोवंक जायनासलेलो, आयकूंक जायनासलेलो, ताचे कान उकडटा, ताची जीब उकडटा, ताका उलोवंक जाता, ताका आयकूंक जाता. प्रितीच्या भयणी भावानो, आमचो समाज वायटान बुडलेलो आसा. आमचो समाज जायत्या समाजीक प्रश्नाचेर बेरेकान दवरतात. आमचो समाज समाजीक प्रश्नाचेर आयकोनासलेल्या भाशेन कोत्तात आनी प्रवादीक ताळो आपणाचो दमावून दवरतात. दिसूंक येता पूण दिसो नासलेल्या भाशेन जाता. प्रितीच्या भयणी भावानो, एक गीत तुमी आयकलां आसतलें. The world stands in need of liberation, my Lord. The world stands in need of liberation, my Lord. आणि त्याच उतरांनी अशी उतरां आसली. There are those who have eyes but refuse to see. There are those who have ears but refuse to hear. प्रितीच्या भयणी भावानो, हे कांतार कंपोज केलेले फादर क्लेमेंट कंपोज. आनी फादर क्लेमेंट कंपोज हो रेडम्टोरिस पाद्री मिशनाच्या गांवांत काम करतालो. ताणें हे कांतार कंपोज केलें. द वर्ल्ड स्टँड्स इन नीड ऑफ लिबरेशन, माय लॉर्ड. प्रितीच्या भयणी भावानो, हे कांतार कंपोज करतना हेतू कितें आसलो काय? कित्याक जायतीं जाणां देर आर दोज हू हॅव आयज बट रिफ्यूज टू सी द इनह्युमॅनिटी टू मॅन. प्रितीच्या भयणी भावानो, आमकां कान आसात पूण दुबळ्यांचे थाळे आयकूंक आमचे कान थोडे फावटी बंद आसतात. आमकां दोळे आसात पूण जें कितें वायट चलता तें पळोवन थोडे फावटी आमचे दोळे आमी धांपलेले कशे कोत्ता. ह्या समाजान, आमच्या इंडियेन, आमच्या गोंयांत कितलेंच वायट जाता, कितलेंच वायट जावंक शकता. पूण आमचो हो प्रवादीक ताळो आमी उबारता काय की आमकां फायदो मेळटा म्हणून आमी ओगे रावन बसता काय? आमची बोल्सांनी कितें आसल्या पुरो, आमकां दुसऱ्याचे समाजाच्या फायद्याचे फुडाराचे आमकां थोडे फावटी पडूंक वचूंक ना. प्रितीच्या भयणी भावानो, भाग्यवान जाकोब दुसऱ्या वाचपान अशें म्हणटा, भेदभाव करी नाकात, दुसऱ्याक अंतर करी नाकात, वेगळोचार करी नाकात, दोन तोरांचे जिवीत जिये नाकात. दोन तोरांचे जिविताचो मनीस वेगळोचार करता, अंतर करता, भेद करता.
दोन तरांचें जिवीत एकाक बरो आसता दुसऱ्याक वायट जाता तसलें न्हय पूण स्वताच्या जिविताक आमी गोवाय दिवंक जाय कित्याक आमी सगळीं जेजूचे हात आनी पांय आनी खरेंच म्हणल्यार ह्या काळार आमकां खरी स्वतंत्रताय जाय ह्या काळार आमकां सगळ्यांक जावं खंयच्याय गांवचो जावं खंयच्याय धर्माचो जावं खंयच्याय जाती कातीचो जावं एक सारके मनीस कशी जियोन आमकां ह्या समाजाचें बरेंपण अणभवूंक खोचेचें तेच्या बलिभावनो ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी वांटो घेतना आमी समाजान चलतेल्या वायटाचेर आमचो प्रवादीक ताळो मारून आमीच लिबरेटर्स जावं द वर्ल्ड स्टँड्स इन नीड ऑफ लिबरेशन माय लॉर्ड आमी वच लिबरेटींग वॉयस जांक जेची कृपा आनी बळ ह्या मिसाच्या बलिदानान मागुया आमेन सगळीं उबे रावया आमचो बाट एकाच देवाचें उच्चारून सगळीं बरोबर म्हणुया सोत मानता देवा सोर पयलीदार बापा स्वर्गान आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र वे करवी समलो आंकवार मरे कांय समलो पोस पिलाताक ताणें कोट सोंसले ताका कुसार सोडलो तो मेलो आनी ताका निपीक पिलो तो मेल्यांतलो मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गाक चडलो सोर पयलीदार देवाच्या उजवाक बसला तुयें जिवांनी मेल्यांची मुंचुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय पातकाचे भोगसणे कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन थोडेशे आमच्यो गरजो बापा मुखार घालून ताचोच आदार मागुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी देवाचो हात आपल्या प्रजेच्या जिवितान अणभव दिवंक तांकां बापाची कृपा मागुया दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या हातांनी प्रजेची सेवा करूंक तांचे प्रोस सुटावे करूंक बरें ते निर्णय घेवंक तांकां बापाची कृपा मागुया दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर सोबार तरेनी आमी देवाचो हात आमच्या जिवितान अणभवता हो देवाचो हात आमच्या बऱ्या करुणांनी वरवीं आमी एकामेकाक अणभवूंक दिवंक बापाची कृपा मागुया दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर कोविड-19 हे महामारीक लागून जायते प्रश्न कोश्ट आनी दूख आमच्या जिवितान आनी कुटुंबात उप्रासलेले आसात हे महामारी कोबार जावंक आमच्या जिवितान संतोष शांती आनी बरेपण येवंक बापाची कृपा मागुया दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर पळय मोगल बापा थोडीशी मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यात तुजी कशी जाल्या ती आमकां फाव कर आनी सदांच तुज्या पुताचे नीस गोंयसान आमचो प्रवादीक ताळो मारूंक तुजी कृपा आनी बळ आमकां दी आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन Oh,
आमच्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सोर बलिदान देवपाक मानतात असलें सा म्हूण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेते पळय चुलेच्या आदाराक सोयीस्कर मानून घेवं. देवा आमच्या बापाक तुजे कोरी भक्तीची आनी शांतीची जोर तुजे मोहिमेक फावो तो मान आमी दी सोकोर आनी ह्या पवित्र गुटान वांटो घेवन एका मनाची आनी एका कालसाची आमी सांख निर्मी आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सोरेस्पर तुमचे सोम्या आसूं आनी तुमचे सोबे आसूं आमची कालसां उबारुया आमी तीन सर्वेस परत बांदता सोरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सोरेस्परा पवित्र बाप्पा सोर पदिदार आनी सासनाच्या देवा सोर कल्याणी सोदताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या सोलमान दिलो आमकां ताणें सोम नवो जिवीत नवे आपल्या कश्ट मना वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुनोवंजीवनपणान जिखली आमा समेस्तांक जिवीत सासनाचे आपल्या सोर पयसा वरवीं उकडली आमकां दारां सोर्गींची देखून आतां सगल्या दुत्ता आनी भक्तां सांगाती निरोन तरी आमी तुजी सुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार पडला तुज्या वैभवान तूं सगळी तुका सोय सोय सोरेस्पराचे नावीन येता ताका सोय तूं सगळी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची खूण आनी रगत आपलेच कोशेन कोश मरून सोसूंक वेचे आदी ताणें उणो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसान दिलो आनी म्हणले हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परींच्यान जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसान दिली आनी म्हणले तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणेक कराराचें हें रगत पातकाचे भक्षणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते वारो केले हे म्हज्या उगडासाक करात. भावाताचो गुट परगोटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापाचेर मनाचो आनी पुनोवंजीवनपणाचो मी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उणो आनी सोडणीची काल्स तुका समोर घेता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोरेस्पराक कितले तुमीचेर विस्तालोरेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गौली बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनोवंजीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां आनी तिच्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसोलीत मुखामोल पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती भाग्यवन जुचे तिचे पोती सांगाती भाग्यवन तो दुता भाग्यवन जुचे वास आनी सोरकांनी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखान आमकां वांटोती ताचे सांगाताची महिमा गावूंक आमकां फाव कर पुतां वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगातात त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोर पदिदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन. आमेन.
आमच्या सुडोंदाराची याज्ञा मनात धरून ताणे चिकवलेले प्रार्थन ते घेऊन म्हणूया. आमचे बापा सुनीच्या, तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज आमकां येवं, तुझी कोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जाव. आमचो दिसपट्टो गिरायज आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चिकलेल्यांक बक्षिता. तशीच आमची पातकां मुकूस, आनी आमकां ताणीन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी, सोरींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशेन उद्रेकताव. तर आमकां जीवदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आघातांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या शासना. सोमया जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोतोतांक म्हणले, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय, पूण जे पळय शुभेच्छा पाट ताचे दिश्काल, आनी तुजे कशे परोवणय तिका शांती दी, आनी तूं सगळे एकवटान सांबाळ. तुजी येतनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनान. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सगळे आसूं. आनी तुमचेय सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेली संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाची शेली संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाची शेली संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हीच ती देवाची शेली संसाराचे पाप काडटा ती. शेलेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोमया ती म्हजे भितर म्हाका पावना, पूण एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. सोरेस्परा जिव्या देवा, तुझ्या उतराच्या आनी संस्काराच्या जेवणात तुझ्या बळाटांक तूं पोसताय आनी जिवीत दिताय. तुझ्या मोगाच्या पुताचे उमळीक मास रगत घेवन ह्या भोव वाट्या डेऱ्याचो आमी चड आनी चड फळ काडू आनी सासनांक तुज्या जिविताची भागीदारां सांग पावू. उपकार आमी मागताव आमच्या सोम्या जेजूचे नांवान. आमेन. सोरेस्पोत तुमचे सव्य आसूं आनी तुमचेय सगळे आसूं. आनी सोर पदिला देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचुयात क्रिस्ताची शांतीन मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.